नमस्कार, पोळ्या प्राईम खबरो. फरारी आमदार मिकी पाशेको निमण्या मडगावच्या कोर्टामुखार शरण. इंजिनियर मारपेट केशींत मिकीक 6 म्हयन्याची ख्यास्त. 2-1 म्हयने आशिल्लो फरारी अटक करूंक पोलीस अपेशी. पीडब्ल्यूडीच्या एंट्री फी अधिसुचोवणेन नाक्याचेर खवदळ. गोंयच्या ट्रान्सपोर्ट गाडयां कडल्यानूय फी. वातावरण तापलें. हायवे ट्रॅफिक दनपार मेरेन ब्लॉक. कोफुसांव सुटा मेरेन अधिसुचोवणी स्थगीत. अकरावेक ऍडमिशन मेळूंक नाशिल्ल्या भुरग्यांक शिक्षण खातें मेळोवन दितलें ऍडमिशनां. दक्षिणेंत 310 भुरग्यांक जाय सायन्स. उत्तर गोंयांत 120 भुरगीं सोदतात ऍडमिशनां. गोंयांत बिफाचेर बंदी घालचे ना म्हूण सरकार स्पश्ट सांगपाक तयार ना. एनिमल हजबंड्री मंत्र्याक मिडियाचे आडवे तिडवे प्रस्न. तवडकार म्हणटात 2-3 म्हयन्यांत कितें तें थारतलें. बीजेपीन खासा दर्जाचेर गोंयकारांक फटयले. अमित शहाक गोंयच्या मागणेचेर गैरसमज. लँड रेव्हेन्यू कोड बदलून कांयच जावचें ना. संविधानीक तरतूद जायच. खासदार शांतारामान केलें स्पश्ट. आनी आय लिगांतल्यान भायर पडिल्ल्या धेंपो स्पोर्ट्स क्लबाचो उदे ते खेळगड्यांक वयर काडपाचो प्लान. चेअरमॅन श्रीनिवास देबो म्हणटा कमी बजेटांतल्यान तयार करतलो बिझनेस मॉडेल. खबरो विस्तारान. फरारी आमदार मिकी पाशेको निमाणे मडगांवच्या कोर्टाक शरण आयलो. इंजिनियर मारपेट केशींत 6 म्हयन्याची कादयची ख्यास्त पडले उपरांत फाटले 2-1 म्हयने फरारी आशिल्लो मिकी सांजे सुमार 4:30 कोर्टांत पावलो. 2-1 म्हयने जाले लुकआउट नोटीस काडून पुलीस ताका सोदताले. तांकां मात निमणे मेरेन मिकीक अटक करून हाडप जमलें ना. मिकीचें खंय प्रेसांव हाल्लां. ताका सांजे सडा जेलींत व्हेलो. 2 महिन्याच्या आपालिपा उपरांत आदलो ग्रामीण विकास मंत्री आणि नुयेचो गुन्यांवकार आमदार मिकी पाशेको मडगांवच्या जेएमएफसी कोर्टात शरण आयलो. लायटीच्या खात्याच्या ज्युनियर इंजिनियर मारपेट प्रकरणात मिकीक 6 म्हयन्यांची बंदखण फर्मायल्या. मिकी एप्रिलांतल्यान फरारी आशिल्लो. उपरांत मिकीक वास्कोच्या सडा जेलीन व्हेलो. मिकी पाशेको रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या दिल्लींतल्या सरकारी बंगल्यार लिपून बसला असो आरोप एका एक्टिव्हिस्टान केल्लो. ताका थंय सोदपाचो आदेश जेएमएफसी कोर्टान दिल्लो. मात उपरांत सरकारान आदेशाक आव्हान दिल्ल्यान अतिरिक्त सत्र न्यायालयान हो आदेश भायर मारिल्लो. कोलवा पुलीस मिकीक एप्रिलांतल्यान सोदताले. गोंय पुलिसांचे टिमीन मिकीक दिल्ली वचून सोदलो. मात मिकी तांच्या हाताक लागूंक ना. निमणे मिकीच कोर्टाक शरण आयलो. आतां खंय ताचे प्रेसांव हाल्ला. हॅलो नमस्कार साहेब. स्टुडंटा खातीर दिशांत परब आणि सावयो डायस. पीडब्ल्यूडीच्या एंट्री फी अधिसुचोवणेन नाक्यांचेर खवदळ पडलो. नाक्यांचेर गोंयच्या ट्रान्सपोर्ट गाडयां कडेनूय फी मागिल्ल्यान वातावरण तापलें. धारगळे, दोडा मार्ग सारकेल्या नाक्यांचेर पॅसेंजर बसी आनी ट्रान्सपोर्ट गाडयांच्यो लायनी लागल्यो. दिसाक 500 रुपया एंट्री फी दिवंक जमना म्हूण ट्रान्सपोर्टवाल्यांचो आर्ग्युमेंट. पॅसेंजरांचे बरेच हाल जाले. गाडयो 5-1 वरां नाक्यार तश्यो उरल्यो. पीडब्ल्यूडीन कोफुसांव केला म्हूण सांगून अधिसुचोवणी सध्या स्थगीत दवरल्या. गाडयो दनपारां निमणे फी घेनासतना सोडल्यो. 1 जूनासावन एंट्री फी नाक्यांचेर गोंयच्या आनी लागसरच्या जिल्ल्यांतल्या गाडयांकडच्यान एंट्री फी घेवंक सुरू केली. पीडब्ल्यूडीन फाटल्या म्हयन्यांत काडिल्ले अधिसुचोवणेक लागून सगळो बोवाळ जालो. हे अधिसुचोवणेंत सूट दिल्ल्या गाडयांच्या वळेरेंतल्यान ट्रान्सपोर्ट गाडयो काडिल्ल्यो. ताका लागून गोंयच्या तशेंच गोंया भायल्या ट्रान्सपोर्ट गाडयांक एंट्री फी लागू जाली. सोमारा सकाळीं नित्या भशेन बसवाल्यांनी ट्रिपी मारपाक सुरवात केली तेन्ना महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत येवपी गोंयच्योच बसी एंट्री फी नाक्यांचेर आडायल्यो. फी दिवंक शकना म्हूण सांगून पेडण्या धारगळे बसवाल्यांनी सकाळीं 8 सावन गाडयो बंद दवरल्यो. ताका लागून नाक्यार बस आनी ट्रकांच्यो लायनी लागल्यो. धारगळे ते पेडण्या म्हणल्यार 3-1 किलोमीटर मेरेन हायवेचेर गाडयांच्यो लायनी पाविल्ल्यो.
बसी बंद दवरिल्ल्यान लोकांचे हाल जाले. कामाधंद्याक वचपी लोक दनपार मेरेन चॅक नाक्याचेरूच आडकल्ले. बोवाळ चडार पडल्या उपरांत मुख्यमंत्री आनी सभापतीन प्रकरणात लक्ष घालें. पीडब्ल्यूडीचो निर्णय बरोबर न्ही, तो फाटीं घेवंक जाय म्हूण सभापती राजेंद्र आल्लेकार उलयलो. उपरांत सुमार 12 वरांचेर सगळ्यो गाडयो सोडल्यो. मुख्यमंत्री खंय फोनार उलयलो. गोंयच्यो गाडयो हे ऑलरेडी रोड टॅक्स भरतात. गोंयची गाडी भायर गेल्यार सुद्दां ते हांगासर येयली जाल्यार सुद्दां टॅक्स दिवपाची गरज ना. हांवें सांगलां ताका हो आत्ताचो आसा तो आतां हो डिसिजन सस्पेंड कर म्हणून आनी 2 दिसांनी मागीर कितें मिटिंगून कितें करपाचें तें मागीर ठरवया. दोडामार्गार सकाळ फुडें तीच परिस्थिती. आमकां 500 रुपया भरपाक डॉलर जायना. 24 वरां म्हणजे तो डेलीच पडलो. हेजेर कितें तें आमचो निर्णय घेवपाचो सरकारान जाल्यार आमची इतकीच मागणी आसा आनी आमच्या लोकांक त्रास दिवपाचो हेतू ना. तेणें पयलीं कांय सुचना दिवपाक ना. हे पयलीं तेणें सांगपाक जाय न्हू आमकां गाडयेचे 2 हेक्टर लागतले. सकाळी 5:30 भायर सरला कामाक वचून 8:30 कामाक पावंक लागला. अजून कामाक पावना. आम्ही उचित नासली. आमचो आतां कुस्को माल. आता तुम्ही कितें करतात ते करा. आमकां काय खबर. आमी सकाळच्या 4 आमी हजारांनी केळी घेता. आमचे आतां कोण करून घेतले. आमकां कितें करा. आमी कितें करची ती केळी आतां. काँग्रेसीक एंट्री फी हो प्रकारच मान्य ना. एंट्री फीक लागून खंय भाजयो आनी बाकीच्या गरजेच्या गजालींचो प्रेस आनीक वाडटा. एंट्री टॅक्स इज नॉट करेक्ट आनी एंट्री टॅक्स वी ओपोज. गोंयची तरी गाड्यांकूय लागू जाता जाल्यार इट इज रॉंग अँड वी विल ओपोज इट. Because entry tax is responsible for increasing the cost of essential commodities, vegetables and other products which are coming from other states. सरकाराचो हो निर्णय गोंयच्या ट्रान्सपोर्टवाल्यांक मानवल्लो ना. पीडब्ल्यूडीच्या नव्या अधिसुचोवणेची अंमलबजावणी सध्या 2 दीस स्थगीत दवरल्या. उपरांत सरकार कितें तें थारायतलो. मात पीडब्ल्यूडीच्या अधिसुचोवणेन सरकार आनी ट्रान्सपोर्टरांक कोफुसांव करून घाला इतलें खरें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. 11वेक ज्या भुरग्यांक प्रवेश मेळूंक ना तांची वेवस्था शिक्षण खातें करतलें. प्रवेश मेळूंक नाशिल्ल्या भुरग्यांनी दक्षिण गोंय शिक्षण विभागांत नांव नोंदणी करची म्हूण शिक्षण खात्यान सांगलां. शिक्षण खातें ह्या भुरग्यांची वेवस्था मडगांवच्या वेगवेगळ्या हायर सेकंडरींनी करतलें. दक्षिण गोंयांतले 310 भुरगे सायन्स स्ट्रिमींत एडमिशनाक रावतात जाल्यार उत्तर गोंयांतले 120 भुरग्यांक अजून वेगवेगळ्या शाखांनी एडमिशन मेळिल्लें ना. चौगुले कॉलेज बंद जाल्ल्यान मडगांवच्या खुबशा भुरग्यांक 11वेंत प्रवेश मेळूंक ना. दक्षिण गोंयांत अजून 310 भुरग्यांक 11वेंत प्रवेश मेळूंक ना. शिक्षण खातें खंय 11वेंत प्रवेश मेळूंक नाशिल्ल्या भुरग्यांची वेवस्था करतले. ज्या भुरग्यांक 11वेंत प्रवेश मेळूंक ना तांकां मडगांवच्या शिक्षण विभागान नांव नोंदणी करपाक लायल्या. नांव नोंदणी 5 जुनाक सुरू जातली. नांव नोंदणी केल्ल्या भुरग्यांची वेवस्था शिक्षण खातें मडगांवच्या वेगवेगळ्या हायर सेकंडरींनी करतले. शिक्षण खात्याचो संचालक गजानन भट हांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण दक्षिण गोंयांत सायन्स स्ट्रिमीन वेगवेगळ्या हायर सेकंडरींनी 190 सीट खाली आसात. कांय हायर सेकंडरींक आनीक विभाग किंवा नवीन सायन्स विभाग सुरू करूंक दिवपा विशीं शिक्षण खातें विचार करतले. नांव नोंदणी केल्ल्या भुरग्यांची ज्या हायर सेकंडरींनी खाली जागे आसात थंय वेवस्था करतले. हाचेर अंतीम निर्णय 10 किंवा 11 जुनाक जातलो. उत्तर गोंयांत जवळ जवळ 120 भुरग्यांक प्रवेश मेळोंक ना. शिक्षण खातें नवीन विभाग सुरू करपाच्या तयारीन आसात. 2 हायर सेकंडरींनी नवीन विभाग सुरू करपाक परवानगी मागल्या. 430 भुरग्यांची वेवस्था वेगवेगळ्या हायर सेकंडरीन करतले अशें शिक्षण खात्याचो संचालक गजानन भट हाणें सांगलें. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश खाडी. घेवया एक विराम.